इश्टानो पालकाचेर पांव दवरल्या उपरांत जायत्या जाणांची वळख जाता आनी ह्या वळखींतल्यान जायत्या गांवांनी जायत्या देशांनी प्रवेश जाता. खेरीतपणी ह्या कलेंतल्यान मुखार वेता वेता शेकी म्हाका बारींच्या देसांत एक उनवणीत आनीक उर्बेवरीत येवकार मेवलो. त्या खिणांत म्हजे बरोबर कोण आसलो तो ताच्या लागीं उलोवया आनी तेन्नाच तुमकां गमतलें. हांवें म्हटलां न्हय कोण तो मनीस तुमकां दिसलो आसतलो. हो तो ज्युनियर एंथनी लुईस. आयच्या मणगमते कार्यावळींत तुमकां माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुकाय खरेंच बारींच्या देसांत पावल्या उपरांत एअरपोर्टाचेर आमची एक खुशाल बरी तशी भेट जाता आनीक बरो येवकार. खरेंच लुईस म्हाका तो खीण आयजूय उगडास आसा, कारण त्या खिणा उदेशी हांव तुज्यान प्रवास केलो तुज्या बरोबर. हांव तुमच्या घरा लागीं पावलो आनी तुजे जायते इश्ट आसले, ताणें आमकां एक बरो येवकार दिलो. तर हें सगळें केन्ना जाता फकत कोंकणीच्या मायभाशेच्या मोगा पासत. तर लुईस तुका हे सगळे गूण तुजे गोंयांत आसतनाच आसले, पूण परदेसांत गेल्या उपरांत ते तुवें कशें टिकोवन दवरले? सांगपाचें म्हटल्यार हांव गोंयांत आसतना जायते शो नाचलो. पोटाक लागून आयज हांव परदेसांत गेलो. जालीं सुमार 17 वर्सां हांव बारींच्या देसांत सर्वीस कोत्ता. असो सर्वीस कोत्ताना ही म्हज्या आंगान एक कला आसली. ही कला लोकां मदीं हांव कशें हाडूंक, तूं जाणा परदेसांत इतलें सोंपें न्हय एक शो करूंक, ही आमची मायभास परगट करूंक. थोडी आसतना म्हज्या इश्टांक हांव मेवलो, सांगलें म्हाका तुमचो आदार जावो, म्हाका शो करूंक जाय. तेन्ना जायते म्हजे इश्ट म्हाका जायतो आदार दिलो आनी म्हाका एक उर्बा दिली ही कोंकणी मायभास आमची फुडें व्हरोंक. खरेंच पुणी दुसऱ्या सांगात्यांनी तुका आदार दिल्या उपरांत ही उर्बा उमेद मुखार वता आसतना जायतो थोडो आर्थीक पाठबळ म्हणजे दुडवांचोय आदार जाय पडटा. हें कशें कितें तुवें मुखार व्हेलें? दुडवांचो आदार म्हटल्यार आमचो एक बारींच्या देसांत एक मोवाल काळजाचो एक मनीस थंय आसा. तूं ताचे ताई कसलो आदार मागत जाल्यार तो केन्नाच ना म्हणना. तो दुसरो न्हय, बाब फ्रांसीस कुरोया गांवांत कांसालेचो. तो एक दयाल मनीस. जेन्ना असले प्रोग्राम जातात तेन्ना जायते हांवच न्हय जायते आमचे तरणाटे बारीन आसात ते ताचे लागीं वेतात आनी ताचो आदार मागतात. आनी तो व्हडले खोशेन आमची मायभास परगट करूंक आपलो आदार दिता. आनी आनीक म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार तुवें आनीक आमचो गोंयकार भाव आसा आनी तो म्हटल्यार G.R. क्रास्टो. तो एक भरपूर वावुरता, ग्लाबाचेर तो बरयता, भरपूर वावुरता ही आमची मायभास कोंकणी परगट करूंक. तांच्या दोगांच्या आदारान हांवें म्हजे शो हें म्हजें पावल हांव फुडें मारता. खरेंच लुईस, आमी पयलां ते भाशेन इतलो भार इतलो तोकूस घेवन तूं ही कार्यावळ मुखार व्हरतालो. बारींचे गोंयकार ही कार्यावळ मुखार वता आसतना हांवें तुका लागींच्यान पळयलां. म्हाकाय योग जालो तुमचे बरोबर एक म्हजें कांतार म्हणूंक. खरेंच त्या दिसाक हांव थोड्यो भोव इंटरव्यू कोत्तालो, लोकां मदें भोंवतालो, पूण तुजे लागीं उलोवंक म्हाका वेळूच नासलो, कारण तूं इतलो बिजी आसलो की खरें म्हटल्यार खरेंच, कारण ती कार्यावळ फळादीक जातलो जाल्यार हो इतलो भार गरजेचो आसता. तर तुझे म्हणजे ही जी कॉमेडी जावं ही कांतारां जी तूं कंपोज कोत्ता जावं तूं दुसऱ्या लागच्यान घेता, आमी नकोत पूण आमच्या ऑडियन्सांक सांगचो ना? ना, हांव कांतारां कॉमेडी हांव म्हजी होवन काडटा. देवान म्हाका जायती कला दिल्या. एक्टींग कोत्ता, तियात्र बरयता, कांतारां कंपोज कोत्ता, कॉमेडी कोत्ता, बारींच्या भुरग्यांक कोंकणी शिकयता. कशी मातशी आमची मायभास परगट करूंक जाय ती. हे सगळे कामाक एक व्हडलो हात आसा आनी तो हात आसा म्हणल्यार म्हजी घरकान्न लुड्डीन. इतलो सपोर्ट कोत्ता ते म्हाका, ते केन्नाच ना तर म्हणना. म्हणटा बाबा तूं वच फुडें, हांव फाटीं येता, हांव तुज्या फाटल्यान आसा. ताजो आदार घेवन हांवें सगळीं पावलां मारता. खरेंच म्हाकाय उगडास आसा तुवें जे भशेन घरकान्नीचो उगडास केला. पालकाचेर तें तितल्याच मोगान आनीक उर्बेन मोवाळ उतरांनी लोकांक एकठांय हाडटा. तातूंत तुजी आली धुवूय मिसळ जावंक लागल्या. खरेंच एक कुटुंब ह्या तियात्राच्या मोगान जेन्ना लासता आनी परदेसांत
म्हाका उगडास आसा जेन्ना आमी तुज्या घरा लागीं फकत हांवूच नासलो, कॅनी आसलो जावं बाकीचेय आसले, टोणी टोणी गॉन्साल्वीस आसलो, सगळे आमी तुमच्या घरा जावं एडविन डिकॉस्टा, मागीर मानुसीन, एंटनी जावं कुवेटचोय ट्रिओ, होय कुवेटचोय ट्रिओ तुमच्या बरोबर आसलो, म्हणजे आमचे सांगाताक आसले. एक कुटुंब कसो सगळे तियात्रीस आमी बरोबर मेळोन मिसळून तुमच्या घरान तुमी आमकां इतलो बरो आनी मोगाळ येवकार दिलो, हो आमच्यांनी कसोच विसरूंक जायना. देव बरें करूं हे तुज्या मोवाळ उतरांनी. खरेंच म्हटल्यार तुमी म्हज्या घरान जेन्ना पावल मारले तेन्ना म्हाका एक खूब खुशालकाय भोगली. कित्याक एक तियात्रीस हो कुटुंब आमचो म्हज्या घरांत येयले, एक भाग म्हाका. जायते जाण म्हणटात देसांत सोंपें न्हय एक शो करूंक, थोडी आसतना हांव तोकूस घेता आनी इतलो तुवें म्हाका इतलो सपोर्ट केलो. तुवें आपले कार्यावळ तूं म्हज्या समकाराक तूं घेवन आयलो, लोकांचे मदें तूं गेलो, इतलो सपोर्टी तुवें म्हाका इतलो दिलो म्हणून हांव तुकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. वय ती उर्बा आनी उमेद आमी पयल्या आनीक कशे पद्दतीन तूं हांगा थंय धांवतालो, म्हणजे आमकां अदीक खुशाल करूंक कसो वावुरतालो हेंवूय आमी पळयलां. म्हाका दिसता लुईस तुजे खंयचे एका कांताराच्यो 2 वळी आमच्या ऑडियन्साक दिवचो ना? वय श्योर दितलो. आतां नवेच म्हजे कांतार जायते गोंयांत हांव आसा ते कांतार हांव सोबे माजार म्हणटा आनी हांवें कांतार म्हजेरूच कंपोज केला. बरेंतले बरें कांतार फाल्यां हांव म्हणटलो तियात्रांत. फाल्यां एक तियात्र आसा म्हाका गमत विद्या नेकेतान घातकी म्हणून, त्या तियात्रान म्हणटलो. तुवें हांव 2 लायनी हांव तुका म्हणून दाखयता. भुरगेचपणीन तान म्हाका मोगासलो तियात्राचो, आयज हे तियात्राक लागून जायतो मार पडला माय पायचो. तोरूय ते तियात्र सोडूंक ना मुखेलो कोंकणी भाशेचो. आयज हांव सगल्यांक फाकारता आदार मेळोन देवाचो. लुईस हालींच थोड्याच दिसां आदीं तूं बारींच्यान गोंयां आयलो. गोंयां आयल्या उपरांत गोंयच्या खंयच्या तरी तियात्रिस्टांक तूं सांपडलो आनीक तांकां दिसलें की तुवें तियात्रांत न्हेसचें, तुवें ह्या तियात्रांतल्यान आमकां थोडो भोव आदार करचो. तर ती खुशालकाय आमच्या ऑडियन्सांक सांगचो ना? हय, हांव एक्चुली जेनराचे 9 तारखेर हांव गोंयांत पावलो. जसो हांव गोंयांत पावलो म्हाकाच खबर ना, म्हाका एक फोन कॉल आयलो म्हणजे भयणीच्या मोबायलार. म्हणूंक लागलो एक डायरेक्टर, तो न्यूज डायरेक्टर, तो रियो देकोडताली. म्हणूंक लागलो लुईस तूं गोंया आयला, तुका तुजे लागीं जाता जाल्यार एक आपलें तुजें कांतार म्हज्या शोवाक म्हणून. हांव सरप्रायज जालो. कालूच पावता हांव. रोखडेंच म्हाका कोंकणी माचयेर इतलो मोग, म्हाका एक उमेद भोगली. हांवें म्हणलें ओके नो प्रॉब्लेम. दुसऱ्या दिसाक हांव त्या शोवान गेलो आनी हांवें म्हजें कांतार म्हटलें. थंयसर म्हाका मेवले जायते आमचे व्हडले व्हडले तियात्रीस, जशे परी रॉन्स, टोणी दे रिबंदर, कॉन्सेप्शन दे तुवें, अशे जायते ऑर्तेंस आमचो मेवलो. पळोवन खूब खुशाल जालो. मोग लागलो लुईस इतल्या वर्सांनी हांवें तुका पळयलो, बरी खुशालकाय भोगली तुका पळोवन. जेन्ना तूं गोंयांत आसलो तेन्ना आमी सगळे बारापूर आसले. आयज सुमार जाले 15 वर्सांनी आपण तुका पळयलो. म्हाका एक उमेद भोगली सांगोंक. वय, आनी म्हाका एक उमेद भोगली तांचे मदें एक म्हजें कांतार म्हणून. वय, आनीक जेन्ना ह्या गोंयच्या ऑडियन्सा मुखार जेन्ना तूं कांतार म्हणटालो आनी कांतार तुजें जाल्या उपरांत लोकांची तुस्त आनी लोकांची वाखाणणी तुका जाल्या आसतली जायती. लोक आतां हांव जालें सुमार, हांवें तुका सांगलां 17-18 वर्सां जालीं हांव गल्फाच्या देशान, बारेंच्या देशान हांव काम कोत्ता. जे न्यू जेनरेशन तितलो म्हाका वळखनात, पूण आमचे म्हज्या टायमान आसले ते सगळे म्हाका वळखतात ज्युनियर म्हणून. पूण आतां न्यू जेनरेशन म्हणटात कोण हो भुरगो, बरो कांतार कोत्ता, कोण हो भुरगो अशें म्हणून म्हाका खूब सांगूंक दिसता. बाय हांव तूं म्हाका वळखचो ना, हांव ज्युनियर लुईस. ती म्हणटात ओय नांव आयकलां तुजें, हांवें आयकलां. पूण आतांचें जेनरेशन तितलें म्हाका वळखनात. पूण आमचे म्हजे बाराबरचे जशे बरे आगोस्तीन, कॉमेडियन आंबे, कॉमेडियन जॅनेट, फिलीप आल्मेदा, अशे जायते तियात्रीस हांव तांच्या तियात्रान आसला ते म्हाका वळखतात. आनी हांव गोंया पावलो म्हणटोच पयले म्हाका रेकाद धाडटा लुईस म्हज्या तियात्राक ये. सगल्या गोंयकाराचो सोबे माझा दिसता. वेता थंयसर गोंयकार आमी सदांच फुडें आसता.
आसरो घेवन या गोवंश क्लबाचो ओशो तुमच्या आमी मुखार दवरता भास तुमकां दिता काळजान मोगता कोण फ्रांसिस्को या क्रास्टो तुमकां बरें मागता काली झुकटे करून मोग तुमचो दाखोवन फ्रांसिस्को या क्रास्टो तुमकां बरें मागता कोंकणी भास जिवीत दवरूंक आमी जायतो तो कोर्स घेतात गोंयकार भायल्या देशान पासून कोंकणीक तोखलून दवरतात नवे आर्टिस्ट पालकार हाडल्यात तांकां मानून घेयात म्हण मागता देवान देव आदार करून तुमचो सांगात मागता खरेंच लुईस आमच्या ऑडियन्साक हांवें एक गजाल सांगूंक ना आनीक आतां ती उक्तेपणी सांगची पडली ज्युनियर लुईस ह्या नांवान ताका सगोट वळखतात ज्युनियर लुईस एंटनी हातूंतल्यान ताच्या नांवांतल्यान तुमकां कांयच कळचें ना पूण तो एक बरो विनोदी कलाकार जाणें पालकाचेर विनोद करून आपली एक वेगळी नामना मेळयल्या खेरीतपणी गल्फ देशांत तो वेगवेगळ्यो तरेच्यो भुमिका करता जावं आपल्या बरोबर जायते जाणांक हाडटा म्हाका तुज्या एका शोवांतल्यान उगडास आसा थोडे आमचे मँगलोरचे भावूय तुजे एक कार्यावळींत आसले असले कितें जाता आमचे बारेंच्या देसान जायतो लोक आसा गोंयकार जावं मँगलोरियन सगल्यांकूच तो गोश्ट म्हणजे एक उमेद दिवपा पडटा आमचे कोंकणी मायभास जावन आसा सगल्यांची मायभास आमची मँगलोरकारांची तोयच लोक आमचे तियात्रान तियात्र पळोवंक येता म्हणचो आमचो फ्लेवर तांकां दिलो जाल्यार ते म्हणटात कितें रे लुईस आमचे मँगलोरकारांक तुवें घालूंक ना मरे देखून तांकांय कुशाल करूंक मँगलोरियनाक आमी घालचे पडटात म्हाका दिसता तुजे कांतारा आनीक एक दोन ओळी आयकल्यार आनीक बरें जातलें शुअर देवाक आर्गां दिवन आयज जावं कोत्ता मोचे कांतार म्हणूंक हांव पावलो चिंतना कोत्ता मोची फुगार जिवीत एक एक मनशाचें देव बरोयता पळय आपल्या बुकार कोणाच्यान व्हड जावचें ना देवाचे पोदवे मुखार आयज एक घरा हय पार्टी हा म्हाका पार्टी आजू हा पयला रेडी जाली पार्टी कमेसू तू घरा उडयलू तू म्हणटोली मुगे घरा फेस्ट पड काय म्हणून ना तू म्हणटोली मुगे घरा काजार हा काय म्हणून ना पूण आयज मुगे चेड्या गेली 21 वर्सां फुलोय 21 वर्सां मोरगादा टेम्पो मुगे नानू आयज तुका 21 वर्सां बघताय पळय बाबा पायन सोड म्हणून हे मायन तुका सोडू ना पाय येदोच ताणा कोणा मान कुमारी बरोवन गेल्लो पूण हे मायन तुका सोडू ना आयज तुका येदो हालतो एद केलो हे गे मायन खबर आहा म्हाका तुवें म्हाका येदो आहलो येद केला मायन कितें जालें तूं आतां कांयच बी नाका तुज्या कश्टां फळ दिवपा 2 हाकले हाडले कित म्हणटे कोस्टा होड दिवपा ओकलो हाडे आलोर मरे चेड्याकू कोणू कोस्टा होड दिवपा मायक पायक आधार कोताय ए चेड्यान 2 ओकलो हाडे हाय पातोड्यो कोणाक कापसतात ना आयज मुगे चेड्यागे 21 वर्स करपा लुईस आनीक एक म्हाका म्हणजे हाचेर हांव जायते फावटी नियाळ कोत्ता कारण हालीं दुबयच्या शहरान म्हाकाय एक योग मेळ्ळो एका तियात्र मुखार व्हरूंक तर मोठी अडचण जाता ती स्टेज सेटअप कारण थंय ह्यो सगल्यो वस्तू सोंपेपणी मेळनात एक तियात्र करतलो जाल्यार पड्डेय सारके मेळनात दुसरें म्हटल्यार संगीतकार असतात पूण सगल्यो वस्तू तांचे लागीं आसात वो सगळे बरोबर एकठांय येतात हें हांव नको हें कशें कितें मॅनेज जाता आमच्या ऑडियन्साक संगीतकार म्हटल्यार आमचे बारीन आसात बरे म्युजिशियन आसात पूण तांकां टायम मेळना ते पुलिसान काम करतात तुरे आसतना टायम आपलो काडून ते म्हाका आपलो आदार दितात हे आमचे कोंकणी मायभाशेक सांगात दितात तुवें म्हजो एक म्युजिशियन आसा बन्नड गांवान नुवेचो एक आजचो बरो बरोवपी तो जायते शो ताणें गोंयांत वाजले आतां बारींच्या देसांत तो आसा पुलिसीन नोकरी करता
पूण आमकां ट्रिसोड ट्राम्पेटर मातशें अडचण आसा पूण आमकां एक ट्राम्पेटर थंयसर आसा आनी तो भाव जावन आसा मिल्टन गांवान केरलाचो ताका इतली कोंकणी म्युजीक कळना तरी आसतना ताजें ब्लोवींग इतलें बरें उमेद भोगता आमकां कांतार म्हणून आमचे आसात बर्नर्ड आनीक मिल्टन म्हजे दोगांय म्हजे शो ते सदांच वाचतात केन्नाच म्हाका ना अशें म्हणनात आनीक आमचो ड्रामर आहा थंयसर एक आसा आमचो रॉकी गांवान बेतालबातीचो गोंयांत तेणें जायते बँडान तो वाजला पूण तियात केन्नाच वाचूंक ना तो म्हाका सदांच म्हणटा लुईस म्हाका भिरांत दिसता तुजे तियात वाजूंक कित्याक तुजी कांतारां पावरफूल आसतात तूं भायले मनीस हाडटात हांव म्हणटा भियेनाका रॉकी जातेलें पूण उमेद घेवन तो म्हजे शो वाचता तसोच आमचो आसा थंयसर कीबोर्ड बाब इगी गांवान केपेंचो एक बरो कीबोर्ड बरो वाजता आनी आपले वन मॅन बँड तो थंयसर लोकांक खुशाल कोत्ता तसोच आसा आमचो बेस गिटारिस्ट नांव बॉबी फेर्नांडीस गांवान माजोडेचो जायती वर्सां जालीं तो एक कलाकार ताजो बापूय एक पयलो प्रेम कुमार हाचे तियात्रान नाचतालो नांव ताच्या बापूचें उगड आसना म्हाका पूण तोय एक कलाकार तोय प्रेम कुमाराच्या जायते शोवान नाचला ताचो परी कोटो पयसो तो म्हाका सांगतालो आतां तो एक म्युजिशियन जाला तेच परी आसा आमचो एक रिदम गिटार नांव ग्लेन फेर्नांडीस गांवान तेवीचो तो एक बरो म्युजिशियन हे सगळे मेळोन म्हाका बरो सपोर्ट कोत्तात केन्नाच ना येतोर म्हणोना टायम ना तरी आसतना कामाची अडचण जाता आमकां प्रॅक्टीस करूंक हें करूं पूण एक कोंकणी मायभाशेक लागून हे मोगाक लागून आमी फुडें सरोन ही आमची आर्ट लोकांक दाखयतात पळय आनी लुईस तुजो पार्टनर क्लाउड हाचो तूं उगडास करचो ना हय कित्याक करचो ना क्लाउड फारिया हो म्हजो सांगाती म्हजो पार्टनर तें नांव तियात बरयता मागीर हांव म्हजो तियात काडटा हांव ताजे तागे दिता मागीर तो म्हणटा दोगांय आमी बसोन भासाभास कोत्तात कितें केल्यार कशें जातलें अशें जातलें तो म्हाका बरो सपोर्ट कोत्ता पूण ताका म्हजे ओन ताका चड म्युजिकाची म्हायती आसा कित्याक तो एक बरो म्युजिशियन रिदम वाजता तो म्हजें सगळें म्युजीक तो सेट कोत्ता आनी जेन्ना प्ले ब्रोइन जालें म्हणटच दोगांय आमी एक सांजे केन्ना इगोजे मीस काबार जालें म्हणटच आमी एक हॉटेलान बसतना भासाभास कोत्तात कशे तरेन आमी शो घालचे कोणाक सांगचे कोणाक मेळचे अशें आमी दोगांय एकठांय जावन बरो सोयेक मेळटा ते भशेन हो आमचो कार्यावळ फुडें वतात तो म्हजो पार्टनर गांवान रायचो क्लाउड फारिया ताका हांव दिनवास सांठयता कित्याक तो सदांच म्हज्या सांगाताक आसता केन्नाच ना येतो म्हाका म्हणयना पळय लुईस न्हय आनीक एक गजाल म्हाका सांगूंक ना ती म्हटल्यार स्टेज सेटअपाचेर कशी कितें तुमी मांडवळ काडटात स्टेज सेटअप तूं जाणा बारींच्या म्हणजे खंयच्या घालपाच्या देसांनी स्टेज घालप सोंपेपणी कोणा लागीं जायना आमच्या बारींच्या दिसांनी हांव उडवीक सांगू ना हांवूच डायरेक्टर हांवूच सेटींग कोत्ता हांवूच बर्थडे बांदता हांवूच सगळें हांवूच कोत्ता आमचो थंयसर एक आमच्या गांवचो फॅलिक्स रॉड्रिगीस थंयसर एक आसा ताचे लागीं थोडे वस्तू आसात पड्डे आनी पड्डे आमीच केल्यात ते हांवें फॅलिक्सानूच फायल्यो केल्यात पड्डे केले हांवें गोंया सांदून पड्डे वेल्यात आमच्या लागीं आसा थंयसर थोडे सामान आसात पूण पड्डे बांदूंक कोणाकूच खबर ना थोडी म्हजे तियात आसल्यार आनी कोणाचे तियात आमकां भायर गोंयांतल्यान गोंया बारीन येता जाल्यार हे सगळे पड्डे हांवूच बांदता पड्ड्याची अडचण जाता पूण कितें कोत्तलो म्हजे सांगात्यांक दोग जाण आदार घेवन हे पड्डे बांदता पूण स्टेज सेटअप कोत्तात आमी वयर सकयल जाता आमचे स्टेज सेटअप करप तरी आसतना एक कोंकणीच्या मोगाक लागून सगळें करचें पडटा बारी रावन गोंयकार आमी गोंय आमच्या वाकाणटाव बारी नासलेले गोंयकार गोंय आसा कशें दिसता एक गोंयकार बारींचो उर्बेन आपले दीस सारता गोंयचे पुतूस जावन गोंयचे मातेक वेग वयता Goa Shara,
गोंयकारा गोंयकारा शिवला संवसारा रवून कोणेसान सेवा करतात गोवा शारा गोवा शारा वा गोंयकारा. लुईस, फेसबूक, ट्विटर जावं बाकीच्यो ह्यो सगल्यो आधुनीक गजाली आसात. ह्यो सगल्यो गजाली तुका मातश्यो लागींच्यो अश्यो जाल्यो आसतल्यो, कारण खंयचोय शो मुखार वतलो जाल्यार ताची पब्लिसिटी फावो ते भशेन जावंक जाय. तूं जाणा फेसबूक म्हटल्यार आतां एक होकोण मिडिया कशें जाल्या. फेसबूक आतां सगळोच लोक तुका फेसबूक यूज करतात. कोणा लागीं वच फेसबूक, खंयसर वच फेसबूक, भुरग्यां लागीं वच फेसबूक. हो फेसबूक जावन आसा एक असली पब्लिसिटी तुज्यान कोणाच्यान दिवंक जायना तसली. हांव म्हजे प्रवृत्ती प्रमोट करतना सदांच एवरी संडे हांव म्हजी पब्लिसिटी करता. जेन्ना एक शो माचयेर हाडटा 6 म्हयने पयलीं हांव तयारी करता आनी 6 म्हयने पयलीं आदी हांव म्हज्या शोवाची पब्लिसिटी करता, फेसबुकाचेर घालता, मागीर वॉट्सॅपाचेर हांव मॅसेजी धाडटा, शो आसा म्हजो, सगळ्यांक खबर धाडटा. म्हणजे एक पब्लिसिटी. आनी फेसबूक जावन आसा एक मजबूत अशें तरेन म्हणटात आमी मजबूत पेपर जशी पब्लिसिटी करपाक वच एक फेसबूक. जेन्ना दुसऱ्या गांवांनी कुवेट जावं बाकीच्या गांवांनी हांव भोंवलो जावं मस्कट, थंय जायते स्पॉन्सर मेळटात. जायत्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आपलो आदार दिता आनीक तांकां इवन दुबय पासून जायते स्पॉन्सर आनीक थोडे आमचे ह्या तियात्राच्या जावं आमच्या कलेच्या मोगान लासपी मनीस जांचो भाग ह्या तियात्रान जावं ह्या म्युजिकल शोआंत आसना तरी आसतना ते खूब वावुरतात हे एड हाडूंक फकत मायभाशेच्या मोगा पासत. म्हाका दिसता बारिंच्या गांवांत हें जावचें, कारण थंय जायतो लोक आसलो पूण सगळो ल्हान ल्हान नोकरी करपी, व्हडल्यो नोकरी करपी चड लोक नासलो. आनीक व्हडले लोक जे आसात जांचे लागीं घडटा ताणें हे भाशेन ज्यो कार्यावळी जातात त्यो मुखार व्हरोंक प्रयत्न करचो. किरीतपणी वचत त्या गांवांनी आमच्या तियात्रा मदें पासून जायते ग्रूप आसात. तेच भाशेन बारीनूय म्हाका दिश्टी पडटा जायते ग्रूप. तरी आसतना कोंकणीच्या आनी मायभाशेच्या मोगा पासत मनांत आसलेले विचार पयस करून सगळ्यांनी एकठांय येवन हो आपलोच प्रोजेक्ट कसो तर मुखार व्हरत जाल्यार जातूंतल्यान सोंपेपणी गोंयकारांक बऱ्यांतलें बरें कितें तरी मेळोंक शकता. कारण थंय जायत्यो अडचणी आसात, संगीताक लागून प्रॉब्लेम जाता, धड पड्डे आसनात, आसतात तितून तुमी भागोवन घेतात आनी कितें तरी एक वेगळें माचयेर हाडटात आनीक तें तुमी सोबोवन व्हरपाचो प्रयत्न करतात. म्हाका उगडास आसा गेले ते फावटी तुजी घरकान्न म्हणजे हांव आसलो त्या शोवाक, तुजी घरकान्न एक चोरी कसलो तरी गाडो चोरिसाचो पोक दुकराच्या मासाची कॉमेडी ती आमची. सो तितूंतल्यान एक गोंयकारांचें खाशेलपण, गोंयकारपण तातूंतल्यान दिश्टी पडटा. आनीक परदेसांत व्हरोन हें गोंयकारपण तुमी जिवें दवरपाचो प्रयत्न करतात ही व्हडली गजाल. आमच्या भितर जायते डिफरन्सीस आसात, हे आमी वेगळे करून हाका अदीक फाटबळ, अदीक आदार दिलो जाल्यार हें आनीक मजबूत जावंक शकना. शकतले. तुवें सांगला ते भाशेन जायते अडचण आसात आनीक आमचे गोंयकार भाव तुवें सांगला ते भाशेन जायते ग्रूप अशे आसात म्हणसर तेका हांव मागता बारीन आसलेल्या गोंयकारां लागीं आमी एकवटान रावन ही आमची कोंकणी मायभास सांबाळया. वेगळोचार आमचे मदें करचो न्हय. आयजाक वेगळोचार केलो जाल्यार ही आमची मायभास फुडें वेची ना. तुवें सांगला ते भाशेन स्पॉन्सरा वाटेन सांगला ते भाशेन देखून मागता जेन्ना आमचे असले प्रोग्राम जाता तेन्ना कोणा लागीं स्पॉन्सर मागले जाल्यार हेल्प करचे. जे कोंकणी मायभाशेक एक तेंको आमकां मेळटलो. बारींच्या देशांत हांव जे काम करता तांकां कमी लेखी ना पूण तांच्याय भितर एक वेगळी उर्बा आनी एक उमेद आसा जें दिसता तांकां जाय तें करूंक. पूण खरेंच ताणें काळसा मनान म्हजी ही विनंती स्विकारची आनीक सगळ्यांनी एकठांय येवन यंग वन्स क्लब हाच्या आसऱ्याखाल अदीक नेटान आनी उर्बेन पावलां मारचीं. किरीतपणी यंग वन्स क्लबाचे जायते वांगडी म्हजे बरोबर आसले. आमी बरोबर बसोन जायती भासाभास केल्या. किरीतपणी जेन्ना क्रास्टो
जावं फ्रांसीस कोरिया हे आदीं ह्या क्लबांतल्यान जायते वावुरल्यात. हाका आमी विसरूंक जायना. आमकां बारिंच्या देसांतलो इतिहास आमी उगडास दवरपाची गरज आसा. आयज नव्यो नव्यो कमिटी येतात, ताणें ह्याच नेटान आनी ह्याच उर्बेन आपलीं पावलां मारचीं आनी मारतात ते, तातूंत इल्लोय दुबाव ना. पूण आनिकूय आमची ही कोंकणी समुदाय, आमचें गोंयकारपण, आमची मायभास अदीक अदीक मजबूत करची. कोणें म्हटल्यार आमचे जायते कोंकणी मोगी ह्या बारिंच्या देसांत शिंपडलेले आसात. तांकां किरीतपणी हांव माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार दिता आसतना तांकां नमस्कार करता. कारण तांच्या उद्देशी ह्यो कार्यावळी आयज लुईसाच्या मनांत जायतें कितें आसलें तरी तें वेव्हारांत येना. जरी तर हो लोक थंय येना, हे मोगी थंय येनात जाल्यार ते कार्यावळीक अर्थ ना. हांव तुमचे लागीं विनंती करता, ह्यो कार्यावळी अश्योच उखलून धरच्यो. हांवें पळयलां तुमचो मोग, तुमची खुशालकाय, तुमची उर्बा, तुमच्या मदें हांव मिसळ जालां. आनीक असोच तुमी गोंयकारांक येवकार दिवचो. नवे जे कलाकार पालकार येतात तांकां जे भाशेन तुमी आदीं ताळयो मारल्यात तश्योच ताळयो मारच्यो आनी तांचीं काळजां अदीक अदीक उर्बेन भरचीं, कोंकणीच्या मोगान भरचीं. थोडीं भुरगीं थंय आसलीं तांकां कोंकणी उलोवंक येना पूण कोंकणी कांतारां म्हणटालीं. खरेंच ह्या खिणांत परत एक फावट तुमकां सॅल्यूट. आनीक लुईस भाव, तुका काळजाचे खोलायकतान प्रुडंट मिडियाच्या नांवान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुकाय तिवतन बाब, तुकाय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुवें म्हाका एक संदी दिली हे तुज्या प्रोग्रामान येवंक आनी म्हजे विचार लोकां मुखार दवरूंक. तशेंच म्हजी एक विनंती सगळ्या बारीन आसलेल्या गोंयकारांक, हो आमचो मोग आमी असोच चालू दवरचो. ही आमची कोंकणी मायभास अशीच आमी मुखार व्हेची. आनी मागता जी आमची माय पाय थंयसर आसात भुरग्यांक कोंकणी शिकोवचें हें सांगून सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. इतल्यानूच लुईसा सांगताक आयची माणकां मदें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. चेडवाची पोट चेडू सगळे पिशे जाता. कुसव्यान भुरगे वाटा लोको ब्रोक कोता पण जाबाब दिता. चेडो तुय सोडला सान मोठा काजारी जिविताचे मोठा. चेडो लोजीक पोटा तुकानी रोटा भुरगे वन मोठा. ई कोरी कोणी बेनावले गावान घोडलेली परत ताच्या कोणाची नदर लागलेली. चेडवाची माय पाय देवाक शिणोन तुयेचे चिंतून रडटाली. चेडो पिसो जावून चेडवाच्या फोंडार मारी उयेली. बेनावले गावान घोडलेली बरो नीस मोगताचो कोणाची नदर लागलेली. चेडवाची मायबाय तुयेची तून देवाचे शिणो रडटाली. चेडो पिसो जावून चेडवाच्या फोंडार मारी उयेली.